देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. पाठ 27 आमचो सुणो वाचलो न्ही. तर आतां आमी पळोवया हो आमचो सुणो कितें करता आनी कसो आसा तो. पाठ 27 आमचो सुणो. मोती आमचो सुणो. ह्या सुण्याचें नांव कितें? मोती. सुण्याचें नांव मोती. तो खूब शाणो. आमचो मोती बरो काळो आनी धवो. मोती कसल्या रंगाचो आसा? काळो आनी धवो. काळो धवो. तो हाड खाता, ताका भाजी नाका. तो हाडां खाता. हाड म्हणजे खबर आसा न्ही? बोन्स. ताका भाजी नाका, ताका दूद जाय. मोती भाजी नाका. मोतीक भाजी नाका, हाड आनी दूद जाय. तो आनी बाबू खेळटा. दोगूय जाण खेळटा. कोण कोण? हांगा चित्रान दिसता पळय तो बाबू आनी मोती. दोगूय जाण खेळटात. आमी सगळे वांगडाच खेळटात. मोती खेळपाक हुशार. एकदम हुशार तो. खेळपाक बरो खेळटा मोती. बाबू चेंडू उडयता. मोती तो पळयता. बाबू चेंडू म्हळ्यार खबर आसा न्ही तुमकां? बॉल उडयता तेन्ना मोती तो पळयता आनी मागीर तो चेंडू धरता आनी परतून हाडून दिता. तर असो बाबू आनी मोती बॉलांनी खेळटा. तो दारा कडेन बसता. कोण दारा कडेन बसता? बाबू काय मोती? मोती दारा कडेन बसता. तो कोणाक भियेना पूण ताका लोक भियेता. मोती कोणाक भियेना पूण लोक ताका पळयता आनी भियेतात. कित्याक घास बी मारल्यार बरो न्ही सुण्यान, म्हणून तो लोक भियेता. ताचे कान सिटूक. ताका रोखडोच आवाज येता. कोण येयत जाल्यार सिटूक कान आसता ताचे. आवाज येतकच ताचे कान उबे जाता. कोण येता असो आवाज येयत न्ही तर तो रोखडोच आयकता. रातचो जागो रावता आनी दिसाचो जेमता. रातभर मोती जागोच रावता. घर राखपाक तुमचें सुणें जागी रावता न्ही रातची, तर मोती जागोच रावता आनी दिसाचो जेमता. दिसाचो तो न्हिदता खरो पूण सिटूक रावता. तो सुस्त न्हिदना. कोणाची मातशी जाग येयत जाल्यार रोखडोच उठून भोंकता. तर असो हो पाठ 27 आमचो सुणो. देव बरें करूं. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.